सायकॅट्रीक सोशल वर्कर पोस्ट जो आशिल्लो पळय न्ही तो नाशिल्लो म्हणून ओके रेस्ट ऑल रिजन वेगवेगळे एक्सपेंडिचर सँक्शन आनी येता वेगवेगळ्या प्रोजेक्टाचे एडिशनल एक्सपेंडिचर सँक्शन इंटरनॅशनल consultancy services study for the assess feasibility and implementation of the beach nourishment and the sand motor technology of addressing the issues of the coastal erosion with the Dutch Knowledge Institute for the water and surface by the nomination basis. Okay. It is an Dutch Knowledge Institute म्हणून आसा आमचे जे सॉयल कोस्टल इरोजन जे जाता पळय न्ही ते स्टडी करपा खातीर रायट आमी त्यांच्या बरोबर नॉमिनेशन बेसिसचेर एग्रीमेंट सायन करता डच नॉलेज इन्स्टिट्यूट इट इज एक्चुली हाजो थोडोसो जो एक्सपेन्सीस आसा तो आमी बेर करता विदीन अ इयर देल डू proposal of the staff on the contract basis based for the ICU at the Auspicious South Goa Hospital, District Hospital and North Goa District Hospital. दोनूय ICU चालू करपा खातीर इनिशियली आमी कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसचेर घेता सगळो जितको ICU खातीर जो स्टाफ लागता पळय न्ही तो दोनूय स्टाफ आमी हातूंतल्यान घेता डॉक्टर्स नर्सीस जे कितें लागता ICU खातीर वेगळ्यो डॉक्टर्स नर्सीस लागता म्हणून वेगळे घेवचे पडटा आमी एक्सपेंडिचर प्रत्येक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीन टच स्क्रीन TV सिस्टम म्हणजे आमी जे फाटले फावटी इट इज एन इंटरॅक्टीव पॅनल जाका आमी म्हणटा ते प्रत्येक पंचायत आनी म्युनिसिपालिटीक दिले ह्या म्हणजे इट इज एन डायरेक्ट इंटरॅक्शन विथ द पंच मेंबर्स ते आमी सिस्टम सगळ्या पंचायतींनी दिली ताका एप्रुवल आशिल्लो फक्त सगळ्या आमी नॅट कनेक्टिविटी पंचायतींनी आसता न्ही ती दिवप सुरू आसा तुज्या थंय पावतले बेगीन बरोबर तुका सारकी याद उरता ताका याद उरना ओके सेटिंग अप ऑफ द पॅट स्कॅन एट GMC सुपर स्पेशलिटी मेडिकल हेल्थ केअर आमी पॅट स्कॅन हे एस्टाब्लीश करता फुडल्या वर्सभराच्या भितर नॉमिनेशन बेसिसचेर ताका दिता लोकां खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट आसतले DDSSY कार्डाचेर जे आयज पॅट स्कॅन करपाक भायर वयचें पडटा ती सिस्टम आमी गोवा मेडिकल कॉलेजीत एस्टाब्लीश करता हय डम्प पॉलिसी खातीर एप्रुवल दिला सो दॅट वी आर स्टार्टींग विथ द मायनिंग डम्प्स हितूर दोन आसा एक अर्सवायल लीज होल्डर्स तांच्या खातीर आनी दोज वर द इन देअर प्रायवेट लँड्स अँड दोज वर नॉट इन द प्रायवेट लँड त्याच्या खातीर सेपरेट पॉलिसी बट डम्प पॉलिसीक आयच्या कडेन आमी एप्रुवल दिला ऑक्शन डम्प पॉलिसी हे सारके अर्सवायल लीज होल्डर्स जे आसा पळय न्ही आनी तेंच्यांनी कन्वर्जन चार्ज आमकां पयलीं पे केल्ले आसा इन देअर ओन लँड जेंच्यांनी डम्प्स घातलेले फॉर दॅम वी आर रेडी टू गिवींग द डायरेक्टली दॅट इज वन आनी डम्प पॉलिसी आमी ऑप्शन करतना ऑप्शन पॉलिसी म्हण किंवा डम्प पॉलिसी तितून आमी बरेचशे चेंजीस केल्या कोणूय आतां येवन कोट करूं शकतना इदर ही शूड बी द एक्सपोर्टर ही शूड बी द लीज होल्डर ही कॅन ओनली कोट पयलीं कितें आसलेलें कोणूय कोट करतालो आनी सगळें ब्लॉक करून दवरतालो तें काडून उडयलां आनी आमी ही ऑप्शन पॉलिसी डम्प पॉलिसी इज देयर अर्सवायल लीज होल्डरा खातीर डायरेक्टली तेजो डम्प्स तेज्या ओन प्रॉपर्टीज आनी तेणी जे कन्वर्जन चार्ज भरला ताका दिवपा खातीर सरकारा कडेन रायट आसा अकॉर्डिंग टू अवर पॉलिसी आतां पर्यंत आमच्या कडेन 10 ते 12 एप्लिकेशन्स आयल्या फर्स्ट वी आर डायरेक्टली पयल्या फेजीत तरी फर्स्ट तांचीच लँड वी आर नॉट कन्सिडरींग द अदर लँड नो वी आर नॉट कन्सिडरींग वी वॉन्ट टू क्लियर स्टेप बाय स्टेप दॅट्स वाय फर्स्ट वी आर फोकसींग ऑन दीस ओनली इट इज एप्रॉक्सिमेटली जर तसो पळोवंक वचत जाल्यार इट इज मोर दॅन 20 मिलियन बट एट प्रेझेंट होच जर धरीत जाल्यार इट इज 10 मिलियन पर्यंत तरी ओर जो आसा हो डायरेक्टली तांचो ना आमी खंयच्याच अर्सवायल लीज होल्डरा कडल्यान पयशे येवपाचे आसतना खंयचीच ताजे अनलेस एंड अंटील ताजो हिशोब सगळो क्लियर आसल्या शिवाय ताका दिना थोडक्यात सांगपाचें जाल्यार तुका डेट रिलीफ स्कीम मायनिंग हेका थोडीशी एक्सटेंशन दिला थोडी एप्लिकेशन्स पेंडींग आशिल्ली आमच्या कडेन
Approximately 200 crores. पर टनाचे त्यांना चार्जेस असतात. Hi, even they want to pay the royalty charges. Hi. Royalty charges and we will take the premium. We have not decided. We have put in the cabinet. We are not giving the free of cost, but we are not fixed at present what the premium is. But we are fixing the premium to them. Minimum. At present, at least जास्त प्रमाणे more than 200 crores. IBM च्या प्राइसा प्रमाणे आणि किती सांगलं ओके गव्हर्मेंटान प्रायवेट मेडिकल कॉलेज अंडर ट्रस्ट ही एस्टाब्लिश करपाची थारायल्या साऊथ गोंयांत आयज डिसिजन जाला. देर वील बी द ट्रस्ट हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर and also the opposition leader and opposition MLAs, the head of that parties will be there in the trust. That trust will run the private medical college through that. म्हणजे आमची जी साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ही हांगासर आमी प्रायवेट मेडिकल कॉलेज एस्टाब्लिश करता. हो मॉडल निती आयोगान फायनलायज केला. म्हणजे जरी ती प्रायवेट असली सुद्दां आसत जाल्यार गव्हर्मेंटाचो तेजेर एडमिनिस्ट्रेटीव कंट्रोल उरता म्हणून हे आज डिसिजन घेतला आणि वी आर गोईंग अहेड विथ दॅट. ओके सो दॅट आमी बाकीचे सगळे प्रायवेट ताजो प्रोसिजर फॉलो जातलो आणि ऑन बोर्ड कोण येवपाचो तो मागीर येतलो. गव्हर्मेंट इज नॉट इन्वेस्टिंग एनीथींग. ताजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मिटींग हे चीफ मिनिस्टर अपोजिशन लीडर ऑफ अदर पार्टीज ऑल्सो विल बी द बोर्ड ऑफ मेंबर ऑफ दॅट ट्रस्ट. दे आर टेकिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह डिसिजन्स अँड गिविंग द पावर्स टू द ट्रस्ट. ऑपरेटर बाय RFQ सिस्टम. Yes. And this will helpful for the Goan student. Goan students are maximum quota will be the reserve for the Goan student. It is not. It will decided terms conditions सगळे decide झाले. साऊथ गोंयान आसतले, मडगांवांत आसतले. आमी इवन दो थंयसले आमची 10,000 square meter of the land of the Jisuda we are giving to them to establish the building and येते साऊथ गोवा हॉस्पिटलाक तेकोणूच जातले. एक्झिस्टींग हॉस्पिटल ताका पूर्ण युटिलायज करपा खातीर लोकांक कसलेच बर्डन पडचो ना. काडीचोय पयशे लोकांक पे करचे पडचे ना. इट वील मोर हेल्प फॉर द साऊथ गोवा पीपल. चडांत चड साऊथ गोवाच्या लोकांक मदत जातली. म्हणजे जशी गोवा मेडिकल कॉलेज आसा तशीच साऊथ गोवा मेडिकल कॉलेज जातली थंयसर. इट वील बी एज फ्री एज GMC. इट वील ICU एस्टाब्लिशमेंटा पासून सगळे न्यूरो सर्जरी सगळी डिपार्टमेंटां फूल फ्लेज चलतली. हो आमच्या गोंयकारा खातीर फायदो आहा. हां ऑफकोर्स इट वील बी द कंप्लिटली डिफरंट मेडिकल कॉलेज. सेपरेट जातलो सगळो कंप्लिटली डिफरंट. 100% सगळें थंय तयार जातलो. आमी आतां डिसिजन घेतला जाता तितके बेगीन RFQ फ्लोट करून फुडल्या जून पर्यंत तरी फूल फ्लेज कॉलेज सुरू जावपाक जाय. हाज्या खातीर आमची तयारी आसा. ना प्रायवेट हॉस्पिटल गव्हर्मेंट इज नॉट इन्वेस्टिंग एनीथींग. गव्हर्मेंटा कडेन कोणी एप्रोच केला ताका काय म्हत्व ना. आमी RFQ फ्लोट करून कोण जो ऑन बोर्ड येतलो तो सिलेक्ट जातलो. कोणाक गव्हर्मेंटाक मेडिकल गव्हर्मेंट गोंयच्या भुरग्यां खातीर एडमिशन्स मेळटले. गोंयच्या लोकां खातीर फ्री ऑफ कॉस्ट सगळी सर्विसीस मेळटल्यो. दीस वील बी द बेनिफीट फॉर द गोवा सरकार. फ्री ऑफ कॉस्ट. येस 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 100%. ऑपरेटर प्रायवेट आसतलो. ही तो आमकां कोणाकूच गोंयच्या लोकांक चार्ज केले वयचे ना. हांव परत एकदां म्हणजे एक क्लियर पयलींच फावटी कित्याक करता आनी ट्रस्टाचेर जसो चीफ मिनिस्टर हुएवर बी द चीफ मिनिस्टर इन लॉंग रन ही वील बी द हेडेड बाय दॅट बॉडी. whoever will the opposition leader, whoever is the leader of the other parties also, they will also be the member of that trust. जो कोण विधानसभेत ज्याची पार्टी रिप्रेझेंट करता तो त्या ट्रस्टांचे मेंबर आसतले. म्हणजे एक पार्टीचो मेंबर सुद्दां आसलो जाल्यार त्या ट्रस्टात ताका त्या मेंबर म्हणून मेळटलो. दीस मॉडल हॅज निती आयोगान फायनलायज केला. मेडिकल एक्सपर्ट कितना स्कोप आसा काय मेडिकल एक्सपर्टाक घेवपाक स्कोप दवरला ऑन बोर्ड. दॅट वील ट्रस्ट वील डिसायड आफ्टरवर्ड्स. म्हणजे मॉडिफाय प्रत्येक फावटी जावं येता. ट्रस्ट जसो जसो मॉडिफाय करता त्या प्रमाणे जाता. परत सांगलें मरे तुका. ओके आनी एकूच गजाल आज मुद्दामून प्रेसाच्या मुखार सांगपाचें आशिल्लें. आमच्या डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्सची जुनी बिल्डींग आशिल्ली कितें
फाजेंता बिल्डिंगेंतली सरकाराची तिजोरी आशिल्ली ती सरकाराची तिजोरी ओपन करपाचें सरकारान डिसिजन घेतलेलें आनी ती सरकाराची तिजोरी ही आमची एक कमिटी आशिल्ली प्रिंसिपल सेक्रेटरी फायनान्स डायरेक्टर ऑफ अकाउंट्स ह्या सगळ्यांच्या मदीं आनी ती तिजोरी ओपन केली आनी त्या तिजोरी म्हणजे व्हिडिओ रिकॉर्डिंग फोटोग्राफ्स हे ते सगळें ओपन करून तातूंत आमकां ज्यो गजाली मेळ्ळ्यो त्यो तुमच्या मुखार दवरता द डिटेल रिपोर्ट ऑफ द सेम इज प्रिपेर्ड एंड अलॉंग विथ द एनेक्शर कंटेनिंग द डिस्क्रिप्शन ऑफ द आयटम्स एंड फाउंड देर इन प्लेस along a site for the pursual, okay, and also the brief list of these placed, okay. This was approximately 5,000 antique coins as per the list it is found, 307 copper coins of 15 rays of different years, weight is 3.150 kg, 814 pieces of coins with Arabic inscriptions, weight 4.780 kg, 1,746 Arabic coins, weight 20 kgs, 787 copper coins, weight 15 kg, 1,026 copper coins, 16 rays, weight 38 kgs, 1,695 coins, weight 22 kgs, Queen Victoria and King Williams ह्या ताजेर सगळे फोटोग्राफ्स आनी येते आसा 320 एंटीक कॉइन्स वेट 3.477 kgs एंटीक करन्सी नोट्स ऑफ डिफरंट डिनोमिनेशन्स 33 numbers approximate gold pieces of weight 2.234 kg approximate jewelry consisting of bangle pendant chain rings earrings lockets bracelets etc various types एका पिशवेत बांदिल्ले आशिल्ले very old household items like tumblers pens plates saucers etc religious item like arti divo lamp appearing very old antique asa and other miscellaneous item हे सगळे तातूंतल्यान सापडला तातूंतले हे काही फोटोग्राफ्स जस्ट तुमच्या मुखार दवरपा खातीर So what is the total approximately cost of these items in international market? ॲट प्रेझेंट ताजी कॉस्ट इंटरनॅशनल मार्केटांतली म्हाज्यान सांगून नजो कितें आसतली ती आमचे आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट्स ताजो सगळो एक रिपोर्ट रेडी केला ऑल्सो वी हॅव सेंट्रल आर्कोलॉजी डिपार्टमेंटाकूय कळयलां ह्यो ह्यो सगळ्यो गजाली आमच्या कडेन आसा म्हणून परत हेजे आमच्या सेफ तिजोरीत जे आसा पळय न्हू हे सगळें दवरलां ते खंय गेले ते तुका कित्याक हां तेका डिफरंट केजीस आसा हय हेतूंतले जे सॅम्पल्स म्हणजे प्रत्येक हातूंतलो सॅम्पल्स काडून जो गोवा म्युजियम जाता त्या कंप्लिटली गोवा म्युजियमानूय आमी दवरतले लोकांक पळोवपा खातीर ताजी सगळी हिस्ट्री आनी हें सगळें घालून ही एज फार एज रिकॉर्ड मेळ्ळा त्या प्रमाणे 92 पयलीं एकदां ओपन केल्ली 61च्या उपरांत म्हणजे इंडिपेंडन्स मेळ्ळ्या लिबरेशन मेळ्ळ्या उपरांत 92 ओपन केल्ल्याचो रिकॉर्ड आसा आनी 92च्या उपरांत ती आतां ओपन केल्या सेम आसा तेंच्यांनी रिकॉर्ड एक लिस्ट काडून दवरलां तेच लिस्ट आसा आनी आतांय तशेंच तेजें लिस्ट रेडी केलां आनी तें लिस्ट भितर दवरलां 92च्या उपरांत आतां ओपन केलां कारण आतां जेन्ना आमची थंयसर शिफ्ट करपाक जाय कारण थंयसर आतां सेक्युरिटी हें तें ना आनी ती ओल्ड जाल्ली आसा फाल्यां सकाळीं तिजें लॉकूय आतां कलम्यांक पावल्लें सो दॅट ती सेफ परत हें करप ओपन करप हें गरजेचें आशिल्लें सो त्या खातीर ओपन केलें हेतूंतल्या आमी जाका म्हणटा सॅम्पल्स एक म्हणजे कॉयन्स इतके आसा एक कॉयन्सान ते गोवा म्युजियमानूय बी हाज्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो आसा ह्यो प्रिजर्व करून गोवा म्युजियमानूय लोकांक पळोवपा खातीर दवरतले प्रत्येक गोश्ट सरकारी कर्मचाऱ्यांचे खूब खूब अभिनंदन तांचो DA जानेवारी पासून वाडला एप्रील म्हयन्यान तांकां मेळटलो लोकसभेच्या पयलीं आनी कॅबिनेट जातलो कोडा पयलीं आर्किटेक्चर कॉलेज आसा ताका इनटेक कॅपॅसिटी दिवपाक सांगता कितें लेटर आयला
देर इज अ कन्फ्युजन आशिल्लो बट तो रिजॉल्व केला आमी तांकां जे इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी करपाचे सगळे लेटर्स दिला ती इनटेक कॅपेसिटी दिवची ना थँक्यू रिपोर्ट तुमकां हांव शेअर करता